वाळपय नगरपालिका क्षेत्रात येवपी मासोड्डे वाठारांतल्या न्हंयची सामकीच वायट स्थिती आसा। ह्या न्हंयत सगळो कोयर, प्लास्टीक पिशव्यो आनी हेर वस्तू उडयल्ल्यान न्हंयचें उदक पुराय दूषित जाला। तशेंच न्हंयच्या कांठार व्हडा प्रमाणात झाडां वाडिल्लीं आसात। मोन्सुना पयलीं उदका स्रोत खात्यान ही न्हंय नितळ करूंक जाय आशिल्ली, मात न्हंय नितळ करूंक नाशिल्ल्यान उटंगराच्या पावसाक लागून हुंवार येवपाची शक्यताय आसा। देखून संबंधितान न्हंयत सांचून उरिल्लो गाळ आनी कोयर बेगोबेग नितळ करचो अशी मागणी थळाव्यांनी केल्या। गरम्या गांवची जी न्हंय आसा त्या न्हंयचो उगम गरम्या गांवांत जाता आनी ती मासोड्डे हांगा वाळपयच्यान पावता। आनी ती आमची म्हादय जी आसा गोंयची जिवनदायिनी तिका वचोन ती मेळटा आनी तिचें जें उदक आसा म्हादयचें तें सबंद गोंयभर लोक पिवपाक यूज करता। आनी सांगपाचो मुद्दो म्हटल्यार ही जी वाळपयची न्हंय आसा ती अक्षरशा तिजें जें पाणी जी आहा उदीक जें आसा तें दूषित जाल्लेलें आसा। दूषित कित्याक जाल्लेलें आहा, जे वाळपयचे लोक जे आसात, मासोड्डेचे लोक आसात, ते ह्या न्हंयत कचरो उडयतात आनी त्या कारणान सबंद जे न्हंयचें उदक आसा तें दूषित जाल्लेलें आहा। वाळपयकारांक आनी मासोड्डेकारांक तुमी ह्या न्हंयत कचरो उडोवचो न्हू, न्हंयचें उदक आहा तें प्रदूशीत करचें न्हू। त्याच बरोबर हांगा जे सरकारी हें आसा इरिगेशन डिपार्टमेंट तांकां सांगूंक सोदता की तुमी पावसा पयलीं ही न्हंय नितळ करची, गाळ उसपचो। फाटल्या 2 वर्सां पयलीं गाळ उसपलेलो, गेल्या वर्सा उसपोंक ना। तर सरकाराक हांव सांगूंक सोदता की बेगींतल्या बेगीन पावसा पयलीं हो गाळ उसपचो। ही जी आमची न्हंय आसा त्या न्हंयेन जर पळयलें जाल्यार चडशे अशे जे प्लास्टिक्स किंवा बाकीची बॅग्स आसा त्या प्रमाणे जे दुसरे सुद्दां जे कितें म्हणजे जशें आमी अगरबत्तीचे पुडे अशें करून हांगासर उडयल्ले वयता। म्हाका दिसता हें जें उदक आसा तें फ्लो बी कांय जायना आनी हांगासर दिसता हे सगळे हांगासर उरल्या कारणान तें दूषित जाल्लें आसा। म्हाका जी आमची WRD डिपार्टमेंट आसा तेंचे कडेन विनंती आसा की हे तेंच्यांनी क्लीन करपाचें। म्हाका दिसता असोच आमी व्हिडिओ लास्ट वर्सा सुद्दां केल्लो, पण तशे तरेची कांयच अशी एक्टिविटी जावंक ना। आमी टायम टू टायम अशें आमी म्हणजे आमच्या प्रशासनाक सांगपाचो प्रयत्न करता की अशे जे गोश्टी हांगासर घडटा तेचेर तेंच्यांनी उपचार करचो म्हणून।